नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयज वेगळोच कितें हांव तुमचे फुड्यान घेवन येयला. तर हे आतां वेमलीसून मातशें पयस वयचें पडटा. स्टोन ब्रिज पार्क म्हणटा पळय थिंगा, आनी हे एरियेन मातशें अशें आहा दिसपाक. चड पयस ना वेमली हांगासर स्टोन ब्रिज पार्क. आनी हांगासर प्रॅक्टीस 2-3 टीम चालू आहा, प्रॅक्टीस करपाक लागला. आनी तुमकां मेळयता गोवन टीमसून, गोवन बॉयज म्हणून. गोंयचे फुटबॉल टीम हांगासर तयार जावपाक लागला. आनी जे हे आयडिया घेवन येवपी तांचें नांव आसा फ्रँकी गोंयसान. तेजे कडेन आमी विचारया की तांकां हे आयडिया कशें येयले. आनी हे आमचे गोंयचे भुरगे हांगासर प्रॅक्टीस करपाक लागला पळयात. आतां डे बाय डे सगळे तुमकां अशे गोंयकार फूल एक्टिविटीज दिश्टी पडटले. तेच भशेन आयज हांव पावला वेमली स्टोन ब्रिज पार्क म्हणटा थिंगा. तर आमी फटाफट पळोवया आयजचे कितें सीन आहा, फ्रँकीन कशें ऑर्गनायज केला आनी तेंचे प्लान कितें आहा, फ्युचर प्लान कितें आहा. आनी हांगाचे भुरगे आहा तेंचे पेरंट्स बी आहा, तेंचे कडेन बी मातशें उलोवया, तेंचे ओपिनियन घेवया की तांकां कशें दिसता की तेंचे भुरगे हांगासर येवन प्रॅक्टीस केल्ले जाय वो तुमचे भुरग्याक तुमी धाडपाक शकता जाल्यार पळयात. आनी आतां सद्या सगळे वेमलीचेच भुरगे आहा. आनी सावथ हॉल जाले, हेईज जाले, हे जाले, ते जाले, सगळे चड पयस ना. जर तुमकां युनिटी दाखोवपाक जाय, प्रॅक्टीस करपाक जाय, सगळे पयस ना, तुमी येवपाक शकता. चेडवां पासून आसा टिमान, चेडवां पासून येवन खेळपाक शकता. बाय फ्रँकी, हाय, हे जावन आसा फ्रँकी. आतां केन्नासून स्टार्ट केला हे? लास्ट 2 years. 2 वर्सां जालीं? 2 वर्सां. 2 वर्सां. म्हणजे अशें कशी अशी आयडिया येयली अशी करपाची? आयडिया म्हणजे हांव गोंयां फ्रॉम ग्रासरूट टू टॉप लेवल, म्हणजे अंडर एज 10 टू प्रोफेशनल लीग हांव करीत येयलां गोंयां. सो हांव हिंगा लंडनाक येयलो तेन्ना म्हाका दिसलें आमचे गोंयकार भुरगे हिंगा म्हजे क्लबाक वचपाक शकता, म्हजे कडेन जातोलें अशें म्हणून म्हजी हार्ड ट्राय कशी. आतां 2 वर्सां जालीं तुमकां हे टीम तुमचे स्टार्ट करून? ऑलरेडी स्टार्ट जाले 2 वर्सां जालीं. कितले रिस्पॉन्स मेळ्ळा आनी कितले भुरगे आतां जॉयन जाला तुमच्या वांगडा? रिस्पॉन्स व्हेरी गूड. पेरंट्स आर एनकरेजींग, पेरंट्स धाडटा भुरग्यांक. आनी म्हाका एक व्हडलेपण कशें की हिंगाचे भुरगे म्हजे अंडर दुसऱ्या क्लबाक गेले आनी दुसरे म्हाका कोच विचारतात, अरे हो भुरगो म्हाका दी, तो भुरगो म्हाका दी. म्हाका खूब उमेद कशी. हय. आनी एक पर्टिक्युलर आतां हे जे ग्रावंड आसा न्ही ते एवरी संडे तुमी हांगासर ऑर्गनायज करता काय कितें? हय, एवरी संडे 2 to 3. म्हाका जाय चेडवांची टीम केलेली. सो हांव मागतां दुसरी चेडवां आमची गोंयकार चेडवां येवपाक जाय आनी दुसरे एज लेवल भुरगे म्हाका येवपाक जाय, तांकां वेलकम. ओके. आनी कितें प्लान हेजे वयल्यान? प्लॅन जायते आसा तकलेन. सो म्हाका हिंगा अंडर 14 टीम करपाक जाय, अंडर 13 टीम करपाक जाय आनी चेडवांची म्हाका बरी टीम करपाक जाय. कित्याक आमकां जाता फुटबॉल, आमकां फुटबॉल आहा गोंयकारा कडेन. कित्याक म्हाका हें जाता, उमेद जाता, कित्याक आमी कोण तो भुरगो जालो न्हू, आमी पयलीं बॉल दिता ते कडेन हेडपाक, तो रोखडो शॉट मारपाक लागता. सो तें म्हज्या मोतीन आहा. आनी हिंगा म्हाका करपाक जाय आनी लोकांचो सपोर्ट जाय म्हाका, पेरंट्साचो सपोर्ट. पेरंट्साच्या कडेन आहा तें सगळें. आनी आतां कितले आतां नेक्स्ट स्टेप्स म्हणजे कितें? आतां तुमचे टीम ऑलरेडी म्हणजे प्लान केला कितें नांव बी दवरपाचें कितें? आतां सद्या गोवन बॉयज म्हणून नांव आहा हे टीम तुमचे क्लबाचें. डिसायड केला वो डिसायड करपाचें आहा? नांव डिसायड आजून करूंक ना. सो करतलो फुडें. म्हाका पेरंट्साचो सपोर्ट जाय. सो म्हाका पेरंट्स म्हणजे सगळे कॉन्फिडन्सान घेवन करपाक जाय. ते बेश्टे इंडिविज्युअल जायना ते. पेरंट्साचे हें म्हाका जाय, बरें उतर जाय. आनी तुज्या वांगडा कोण आहा आतां? सद्याक हांव एकलोच. आनी आतां ट्रेन करपाक बी कोण? ना, ट्रेन कोच हिंगाच्या लायसन्स आहा न्हू, FA लायसन्स आहा म्हाका कडेन. सो म्हाका उमेदूय आहा दुसरे लेवल 2 वचपाक. सो इट्स डिपेंड ऑन भुरग्यांचेर आहा. भुरगे येतात ते भाशेन जातले. मेन ट्रेनर आतां म्हणल्यार तूं? हय, हांव मेन ट्रेनर. तुका फुटबॉल एक्सपिरियन्स बीन सगळें आहा? हय, सगळेंच आहा. हय. आनी हिंगाचे लायसन्स काडला न्हू, FA लायसन्स काडला. हिंगाचे लायसन्स आहा तुजे कडेन? FA लायसन्स आहा, लेवल 1 आहा म्हाका कडेन. लेवल 1 लायसन्स आहा तेंचे कडेन. सो लायसन्स ट्रेंड कोच मेळटले तुमकां आयते. आनी धाडा तुमच्या भुरग्यांक, पळया कशें प्रॅक्टीस करता ते सगळे उमेदीन दिश्टी पडटा. एक एक्टिविटी जाय पडटा. इवन विंटरान बी सेम एक्टिविटी सेम एवरी संडे टू. आनी हांव पयशे घेना, फ्री ते म्हाका कडेन. हां, फ्री काय ते? फ्री पयशे घेयना. त्या भुरग्यांक हांगा धाडपाक शकता एक्टिविटी. हांव पयस रावता नाजाल्यार म्हाजे भुरग्यांक हांगा धाडपाचो. हांव चड पयस रावता नाजाल्यार म्हाजे भुरगे हांगा हे पळय ते बरे उमेदीन खेळटा जाल्यार हांगा येयले जाल्यार.
आणि आता गोंयसान कोण येयला तुमकां सपोर्ट करपाक? गोंयसान म्हजो गुरू येयला कोच सेवरीनो फेर्नांडीस कावेलोसिनो हय ताणें जाय ती चड तो मॅजीक सारको गोंयचो जुझे मोरेनोच म्हणल्यार जाता. सो तेणें जायती ट्रॉफीज हाडल्या गोवाक आनी बरे प्लेयरूय प्रोड्यूस केले तेणें. ओके, आतां आमी तेंचे कडेन बी उलोवया. आतां सद्या ते बिजी आहा. तेन्ना पर्यंत हांव तुमकां हांगाचे 2 पेरंट्सां वांगडा इंट्रोड्यूस करता. बाब तुमचें नांव कितें? मिनिनो फेर्नांडीस. कितें म्हणलें? मिनिनो फेर्नांडीस म्हजें नांव. मिनिनो फेर्नांडीस. आनी गोंया खंय? गोंया मारगांव रावता हांव दवंड्यार. मडगांव दवंड्यार. आनी कितले भुरगे आहा तुमकां? म्हाका दोग भुरग्यांना एक बाबा हाडे हांव घेवन पळय येयला. फ्रँकी आमचो कोच. हय म्हाका कोणें सांगलें हांगा कोण फ्रँकी म्हणटा तो कोचिंग दिता म्हणून. हय मागीर म्हज्या बाबा घेवन येयलो ह्या दिसाक येयलो हांव. हय हांवें पळयना ताका बरो करता. आं कोचिंग बी बरी आहा. ताका तो भुरग्यांचो सपोर्ट जाय. भुरगे येता पूण आनीक भुरगे जाय ताका. होय. आनी बेस्ट म्हणजे कितें फ्री आहा आनी भुरग्यांची एक्टिविटी बी जाता कसले कडेन. नाजाल्यार सगळे कामाक पयशे दिवचे पडटा. हांगा सगळे फ्री आहा. ताचे तो फ्री घेता. होय फ्री करता. फ्री करता तो. गोवन कम्युनिटीक हेल्प करपा लागून ते फ्री ऑर्गनायज करता. तर तुमी तुमच्या भुरग्यांक हांगासर धाडपाक शकता. ते हे सर तुमच्या पळय ते भाशेन. आनी बरें सर, थँक्यू वेरी मच तुमकां. तुमगे भुरगे आहाय ना? होय. आतां हे भुरगे हे आहा हे सर तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव जॉन रिबेलो. जॉन रिबेलो सर. हेंचें नांव? गोंयांत फकत मारगांव चिंचिनी. गोंया मारगांव चिंचिनी. आनी तुगे भुरगे आहाय? म्हजो बाब आसा. एकलो आसा. आनी चड पयसो आतां हिंगसान? आमी वेंबलेक रावता. फॅमिली. ओके ओके. वॉकिंग डिस्टन्स आसतलें. ओके. ना वेंबली मातशें पयस आहा न्ही. ओके ओके. 4-5 बस स्टॉप. बरें थँक्यू. देव बरें कर तुमकां. तर तुमचें नांव कितें? सावंतर सुवारीस फ्रॉम म्हापसा. साल्वादोर सोरीस फ्रॉम म्हापसा. म्हापशाकार आहा हिंगासर. कितले वर्सां आहा येवपा लागला तुमच्या भुरग्यांक हांगासर ट्रेनिंगेक? लास्ट 1 year. 1 वर्स जाली. फ्रँकी बरें काम करता फुटबॉलाक भुरग्यां हय. खातीर. बरी इनिशिएटीव करता फ्रँकी. बरें. चिल्ड्रन ऑन द फुटबॉल फील्ड अदर ऑन द मोबाईल. ओके. तुमी कंटिन्यू करता धाडपा न्ही? कंटिन्यू दीस मेनी इयर्स टू कम. ओके. ते भुरगे अंडर एज आहा म्हणून तुमकां सगळे तेंचे फेसीस सारके क्लोज हांव तुमकां दाखोवपाक शकना. मातशें व्हडले जातकीर मागीर दाखोवया. आतां सद्या मातशें पयस तुमकां एक झलक दाखयता आनी ते कशें ऑर्गनायज करता तें सगळें पळोवया. बरें सर, देव बरें कर तुमकां. थँक्यू. फ्रँकी बाब, गोंयांत खंयसून ते सांगपाक विचारलो हांव हय. गोंया म्हगे घर चांदोर. हांव चांदोर रावता. सो हांवें पयलीं चांदोर अंडर 14 टीम केलेली चांदोर आमच्या गांवांत. मागीर हांव जॉयन जालो स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा. एटलिस्ट 15 वर्सां हांवें काम केलें स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा. वयल्यान मारगांव स्पोर्ट्स क्लब सिनियरांक, कावेलोसी प्रोफेशनल क्लब, जायते ग्रास रूट टू टॉप लेवल प्रोफेशनल दिवन हांवें एज अ कोचिंग एंड एज अ मॅनेजर काम केल्लें आसा. सो तेजे एक्सपिरियन्स हांव हिंगा घालपाक कोत्ता. सो म्हजे भाशेन आय एम कॉन्फिडंट, सारको कॉन्फिडंट आहा. सो म्हाका मोकोडे प्लेयर प्रोड्यूस करपा जाता. मोकोडे स्पोर्टिंग आहा. सो आय कॅन डू बेटर. ओके. थँक्यू बाब. ऑल द बेस्ट. आतां पळयता ते हिसपान बरें प्रोग्रेस. आतां खुबशे भुरगे हिंगा दिसता लागला. पेरंट्स बी बरे हॅपी आहा. तर ऑल द बेस्ट तुमकां. विनोद तुकाय चड देव बरें. कालचाचे कॉलायकतान तुका देव बरें कर विनोद. तूं जायतेच करता आमच्या कोंकणीक लागून आनी गोंयकारा पासत. आनी तुका जायते कडेन पयला तूं कोंकणी म्हळ्यार आमच्या खूब आवडटा. कोंकणी फुडें व्हरपाक, आख्या वर्ल्डा करपाक तियात्रीसांक तूं वयर काडटा. तशेंच म्हज्या भाव तूं फुडें वता म्हणून तुका काळजाचे कॉलायकतान विनोद देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका. तुका फॅमिली बोलायक जावं. तुजे भुरगीं तुज्या कडच्यान वयर जॉब करून सारकी. पण तुमकां आनी एक इंट्रस्टींग कोच चून तुमकां मेळयता. हे सैजा गोवाक बीन खेळटा. चडशें म्हाका नॉलेज ना गेमीचे आनी तरी म्हणून दाखोवया म्हटलें तुमकां येयला. आतां स्पेशली तेंच्यांनी आतां 10 दिसाक लागून हांगासर येयल्ले आसा. हांव तुमकां तेंच्या वांगडा इंट्रोड्यूस करून दाखयता. तर हे सर जावन आसा सेवेरिनो फेर्नांडीस. आनी सर तुमचे बद्दल 1-2 उतरां. म्हजे भितर म्हणजे रिगार्डींग फुटबॉल वय हांव पयलेच फावटी यूके पावला बिकॉज ऑफ मुगे फ्रेंड फ्रँकी. ओके. आनी प्राविनान म्हाका विजाक हेल्प केलो. बट हांव चड हॅप्पी. इतलें काम लोड आसतना देखून आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचें तेणें चिंतलें देखून आनी म्हाका 2 संडे मेळ्ळे. सो त्या 2 संडे हांवें चिंतलें मोकळें कित्याक धाकटुली काडा तिच्या भुरग्यांक हेल्प करपाक. ओके. आनी त्या धर्तर आमचें रायज जालें जाल्यार हांव चड हॅप्पी.
आता तुम्ही फ्रँकी फ्रँकी आणि तुम्ही वांगडा प्रॅक्टिस केले म्हणजे ते मॅनेजर असले थिंगा आणि मागीर तुम्ही होय. कोच बी असलेले होय. ते हुंयचे टिमी स्पोर्टिंग क्लब दे गोवा. स्पोर्टिंग को गोवा. होय. पहिलो क्लब जो ज्युनियर आय लीग जिखून हाडपी अंडर मी and Franky as a manager as a helping hand and because of all player hard work. Otherwise they cannot जावचे नाले and my club supporting me. Angelo Albuquerque and Victor Fernandes. हे दोघे आमचे बॅकबोन आसलेले. ओके. इन्क्लुडिंग पीटर वाज, लेट पीटर वाज. त्याचा सपोर्ट नालो जाल्यार कांय जावचे नाले. गोंया हुंयसान म्हटले तुम्ही? हांव गोंयांत कावेलसी. आणि आता सध्या हुंयच्या टिमाक तुम्ही? हांव आता रिसेंटली ह्या सिजनाक जॉईन जाला सेजा फुटबॉल अकॅडमी एज ए सेंटर कोच. ओके, सेंटर कोच सेजा गोवा. होय होय. आणि आता तुमचे प्रॅक्टिस बी चालू असेल, भरपूर बिझी बी असेल तुम्ही? होय, प्रॅक्टिस चालू आहा. पूण हांवें मॅडमीक इंटरव्यूक सांगलेलें म्हजी मातशें विजा एप्लाय जाली जाल्यार हांव जेरूल 10 days वचून येतलें म्हण तेन म्हाका हें दिलें, परमिशन दिलें. आय एम ग्रेटफूल तेका, म्हज्या मॅडमीक आनी ऑल सेजा कोचिसांक आनी मॅनेजमेंटाक. ओके. आता फक्त बेश्टे 10 दिसां खातीर येयला तुम्ही? फक्त 10 दिसां खातीर लागून आसा हांगासर. आणि तेतूंतले 10 दिसां भितर आनी जितले जाता तितले हांगासर तुमी ट्रेनिंग दिवपा लागला? होय, तेज्या आदारान हांव ताजो उपकारी. हांव UK केन्ना पावचो नासलो बिकॉज फ्रँकी म्हजो फ्रेंड आनी म्हाका ती वे दाखयली आनी एप्रिशिएट करता तेका हांव. इट्स नॉट इजी थिंग UK पावप म्हणजे नॉट इजी ना. हांवें सपना पासून चिंतूंक ना हांव UK पळयतलो म्हणून बिकॉज ऑफ प्रवीण फर्नांडीस एंड फ्रँकी फर्नांडीस. हांव फ्रँकीचेर रावता, ताजो कार्यासन उपकारी एज वेल एज प्रवीणांचो. ओके. सर, बरें दिसलें तुमकां मेळून हांगासर. थँक्यू. आनी अशेंच तुमी मेळत रावा. आतां गोंयांत बी येवपा 2 म्हयने आनी हांव ट्राय करता तुमकां मेळपाक. एनी टायम येस सर. हांव आल्दोना सायडीन रावता. आल्दोना सायडीन. बरें तर, देव बरें करूं तुमकां. थँक्यू व्हेरी मच सर. ओके, बरें. हे सर जावन आसलेले कोच गोंयचे आनी जाता तितले आमी तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन घेवन येतले. आनी हे फ्रँकी बाब थिंगा प्रॅक्टीस करपाक लागला, तेय तुमकां एक झलक दाखयता. ही धाकटी धाकटी भुरगीं, हांकां तुमचो सपोर्ट जाय पडटलो आनी सपोर्ट करा त्या भुरग्यांक. कितले उमेदीन खेळपाक लागला पळयात. तर तुमी घेवन या तुमच्या भुरग्यांक. हांगासर फ्री ट्रेनींग दिता फ्रँकी आनी एन्जॉय करिनी तांकां. हे भुरग्यांक जर आमी सपोर्ट करना जाल्यार कोण करतलो. आनी हिंगा फुकट ट्रेनींग दिवपाक लागला आनी इंग्लंड शहरान फुकट ट्रेनींग खूब कमी जाता. तर घेवन या तुमच्या भुरग्यांक आनी तांकां एन्जॉय करपाक दिया. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं. तर पळयत रावा कोंकणी TV. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.